सो जायते पावटी आमकां दिसता आमी उतरांनी देवाची तांय संबंद धरूंक शकता. देव शास्त्र शिकता, देवाचे तांय आमच्या भाशेन उलयता. पूण आनीक एक भाशा आसा जी आमकां देव कोण आनी कितें तें आमकां सांगता. ती जावन आसात आमची काळजांतली भावना. काळजांत हांव जे आमी स्वत मानता तेंय एक आनी एक देवण घेवण देवा आनी मनशा तांय. जायते पावटी आमकां आवयचो मोग कितें तें उतरांनी शब्दांनी घालूंक शकना. सो काळजाच्या भावनेन आमी सोजमोता. तेच भाशेन देव कोण तो आमी ह्या काळजाच्या भावनांनी काळजाच्या कानांनी आयकोता, सोजमोता. आनी तेंच जेजू सांव पेद्रूक म्हणटा, तुका ह्या मनशाच्या शब्दांनी हो मनशान तुका शिकोवंक ना हांव कोण तो, पूण देव बापान तुका सांगला, तुका कळीत केला हांव ताचो पूत म्हूण, जिवो पूत म्हूण, हांव क्रिस्त म्हूण. सो नुस्ती शब्दांनीच मागणें करूंक गरज ना. आमचें अंतस्करण, आमचें काळीज देव कोण तो आनी कितें आमकां सांगता त्या कानांनी आमी आयकूंक, भावार्थान आमी आयकूंक जाय. आनी देवा लागीं मागुया, तेचेर आमी भावार्थ धरून तो आमचो मोगाचो आवय बापूय जाल्यार आमी ताची मोगाची भुरगीं कशीं ताचे तांय वागतलीं.